ही ताकाई या म्हणतात की अनेक नाव दंड महोत्सव. दंड महोत्सव ह्या पाणीहत्ती दही चुडा फेस्टिवल देव आणि भक्त आले मिलनाचे एक कहाणी. हे देव कोण? नित्यानंद प्रभू. भक्त कोण? रघुनाथ दास गोस्वामी. आता आम्ही हावा ते देवाक नित्यानंद देवाक ग्लोरिफिकेशन करची एक सणाची वैष्णव गीत म्हणतात. लोचनदास ठाकूरान बरयल्या नित्यानंद प्रभूक ग्लोरिफिकेशन केलं, गुणगान केलं. निताय गुणमणी हमार, निताय गुणमणी, निताय गुणमणी हमार, निताय गुणमणी. आनिया प्रेमेरा वन्या बासलो अवनी, आनिया प्रेमेरा वन्या बासलो अवनी. प्रेमेरा वन्या कोयला निताय आयला गौड देसे, प्रेमेरा वन्या लोयला निताय आयला गौड देसे. डुबिलो भक्त गण दीनहीन भासे, डुबिलो भक्त गण दीनहीन भासे. दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे. ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम सब कर जाचे, ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम सब कर जाचे. अबोध करुणा सिंधु काटिया मोहन, अबोध करुणा सिंधु काटिया मोहन. घरे घरे भूले प्रेम आम्ही आराबान, घरे घरे भूले प्रेम आम्ही आराबान. अबोध करुणा सिंधु नित काटिया मोहन, घरे घरे भूले प्रेम आम्ही आराबान. लोचन बोले मोर नीता जेबाना बाजिलो, लोचन बोले मोर नीता जेबाना बाजिलो. जानिया सुनिया से आत्मगति होइलो, जानिया सुनिया से आत्मगति होइलो. नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम. नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. नित्यानंद राम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. म्हाका हे एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी सक्कड सदस्याक हांव अनंतानंद धन्यवाद, अनंतान नमस्कार. हांग सेरवलेले सक्कड वैष्णव कमी गेले अनंतानंत नमस्कार आणि धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय. आणि तू हे पद आणतो लोचनदास ठाकूर कसं सांगता म्हळरी मी गेलो भगवंत नित्यानंद सकड गुणाचे एक भांगर भांगर म्हणता आपल्या कसलच गुण तेगेले भांगर म्हणके गुण म्हणून आम्ही एक सांगता आपल्या भांगरा म्हणके गुण तसल गुण तेगेले आणि त्यागेल भांगरा म्हणजे गुणान त्याने असल प्रेमाचे देवाल प्रेमाचे प्रवाह हाणू सकट सगळं जगत बुड्डेला त्या नित्यानंद प्रभून देवाल प्रेम म्हळरी कृष्णाल प्रेमान प्रेम म्हळले प्रवाह हाणू सकड जगत बुडेला म्हणून हांग लोचनदास ठाकूर सांगता आणि सांगता असले प्रेम कृष्ण प्रेम म्हळले ताणे हांग बंगाला पूरा हाणू जगन्नाथपुरी हಳ್ಳೆ कोणाल आदेशान चैतन्य महाप्रभु आदेशा प्रकार नित्यानंद प्रभुनु ये प्रेमा प्रवाह बेंगाला हाणू जगन्नाथपुरी सकड कडेन ताणे स्प्रेड केले तागेले तक्का मस्त जन भक्त जन आणि कोण अधम जन कोण फॉलन सोल्स तांक सगळ्यांक ताणे उद्धार केलो हे कीर्तन देवाले कीर्तनान तांक सगळ्यांक उद्धार केलो म्हणून सांगता असं आणि भगवंत नित्यानंद अशी कृष्ण प्रेम फ्री दितास घेयाची तुम्ही कृष्ण प्रेम घेयाची त्या असल प्रेम ब्रह्मा समीत मिळणं तसल प्रेम नित्यानंद प्रभू सगळ्यांक फ्री दितास के आणि सगळ आत्माक उद्धार करतास तसले तागेले करून मलेले समुद्र ताका ह्या ना अडेतडे ना तक डॅम येना अडेतडे नंचिना तसल निरंतर तागेले कृष्ण प्रेमाचे वितरण जाऊचे प्रवाह निरंतर वतास आणि सकड घर घरांतू ते प्रवाह वतास कृष्ण प्रेमाचे प्रवाह सकड घर घरांतू होळतास म्हणून सांगतास आणि लोचनदास ठाकूर सांगता कोण नित्यानंद प्रभू का उडगास करण्याची त्यांनी बदलची एक तांक एक मिळलेले एक लायक अवकाश एक मिनिट कोण लायक एक अवकाश मिळलेलं एक अवकाश त्यांनी मिस करताची म्हळ्यार ते अवकाश मिळलेलं त्यांनी युटिलाइज करण्याचे म्हळ्यार त्यांनी एक आत्महत्या केला म्हणकेची म्हणून लोचनदास ठाकूर सांगता तसल आजी नित्यानंद प्रभू करुणा कशी रघुनाथदास गोस्वामी वैरी आयली म्हणून आम्ही आजी पळया आता हांव सांगिले हे दंड महोत्सव म्हणून म्हळ्यार दंड एक शिक्षा दिलेले पनिशमेंट दिलेले एक आचरण करताच जाल्यार देवान दिलेले शिक्षा ते एक आचरणाची आणि आम्ही मस्त भागवंताक काणी तू ऐकताची ऋषी मुनी शाप दिताची दंड म्हळ्यार शाप दिताची एग्जाम्पल आता हाका इंद्रधनु महाराजाक कौशिक ऋषी तू हस्ती जा म्हणून शाप दिता तेव्हा एक वर म्हणून घेता तशी हाका कोण मणिग्रीव नळ कुबेरक नारद मुनी सांगता तू वृक्ष जयाची म्हणून शाप दिता तेव्हा एक वर जाता तशी कोण देवाल भक्त आणि देव कसने दंड दिताची ते एक अनुग्रहाची ते वराची म्हणून या काणीन कशी काणी कळता म्हणून आम्ही पळया फर्स्ट आम्ही रघुनाथदास गोस्वामी कोण तुम्ही हाजे पुढे मस्त या ऐकून अशा पुर जाल्यार आपास एक भक्ताल जीवन भक्ताल गुण कसले म्हळ्यार आम कळला री
आम्ही थोडेचे ते भक्त म्हणाले आमगेला ते गुण असवे आम्ही भक्त भक्त म्हणू काम की लायक असच आम्ही म्हणाले आमका कळतं. रघुनाथ दास गोस्वामी तुम गोतोस षट गोस्वामी तू एकलो म्हणून कोणीही सांगता की आणि 5 जणाला नाव कोणी सांगता की हरे कृष्ण माताजी, दंडोत प्रणाम. सांगा. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी. येस वय अंत स गोस्वामी तू रघुनाथ दास गोस्वामी एकलो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी असं ಇವ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಿಲೆ ಅಮ್ಮಲನಿ ನಾವ ಗೊತ್ನಾ ಜಲರಿ ಆನು ಗೋವರ್ಧನ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ आणि तेगेल म्हांतू हिरण्य मजुमदार म्हणून गोवर्धन मजुमदार आणि हिरण्य मजुमदार इतली रिच इतली श्रीमंत म्हळ्यारी त्यांनी नवाबालागी टॅक्स कलेक्टिंग काम करताचे. टॅक्स कलेक्शन म्हळ्यार कसं के 20 ಲಕ್ಷ भांगरा नाण्य कलेक्ट करचके तांतू त्यांनी 12 ಲಕ್ಷ नवाबा दिवचे गव्हर्मेंटा दिवचे बरलेले तांकाची 8 ಲಕ್ಷ भांगरा नाण्य तांगेलेचे म्हळ्यार तुम्ही कितले रिच अशा पुरो त्यांनी तसलांतू हाक हिरण्य मजुमदारक चिरडूनाची हाक गोवर्धन मजुमदारक मात एकलोची रघुनाथ दास गोस्वामी पूत म्हणताना रघुनाथ दास गोस्वामी कितले वैभवारी कितले संपत्तारी होड जालो म्हणून आम्ही आलोचन करीत नेव. तसले गोवर्धन मजुमदार आणि हिरण्य मजुमदार चैतन्य महाप्रभू प्रभुले अज्जो नीलांबर चक्रवर्ती तांगेले तांनी भावशी आशिल्ली जिके तांणी नीलांबर चक्रवर्ती आणि हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार फ्रेंड्स आणि भावशी आशिल्ली जिके पळयची हाका रघुनाथ दास गोस्वामी का कशी एक वैष्णवाले असोसिएशन आशिल्ले म्हणले आम्ही आलोचन करूया. तांगेले कुलपुरोहित कुलगुरु यदुनंद आचार्य कुलगुरु यदुनंद आचार्य पुढे सगळं रायाक आणि कुलगुरु म्हणून असता वैवा वसिष्ठ कोणाल कुलगुरु वसिष्ठ कोणाल कुलगुरु सांगता वा रामाले कुलगुरु तशीची हंकाय कुलगुरु असता तो यदुनंद आचार्य कोणालो शिष्य म्हळ्यारी वासुदेव दत्त म्हणालो तो वासुदेव दत्ताले कसले फेमस म्हळ्यारी त्याने चैतन्य महाप्रभूला मागील के पण तू सक्कड जीवाला पाप पूरा हांग घेता सक्क जीवा उद्धार कर म्हणते म्हणे कसलं करुणा वैष्णवाल करून पळयाची वासुदेव देत सांगता सक्कड जीवाले पाप हांग घेता देवा तांक सक्कडा उद्धार करी म्हणून म्हणते. तसल वासुदेव दत्तालो शिष्य तो यदुनंद आचार्य म्हणताना गुरु तिथले करुण म्हणताना यदुनंद आचार्य कितले करुणा भरित कितले गुणसंपन्न असका तसले यदुनंद आचार्य असोसिएशन रघुनाथ दास गोस्वामी मेळत आशिल्ले. मागीर तांगेले कुलपुरोहित बलराम आचार्य तो कोणाल शिष्य म्हळ्यार अद्वैताचार्य कितले की गुणगान आमकां गोतस म्हणताना तसल गुरु शिष्य म्हळ्यार तो कितलो व्हड वैष्णव आशिल्लो म्हणून आम्ही अंदाज करीत. अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णू आणि सदाशिवाल अवतार चैतन्य महाप्रभू महाभक्तु तसल शिष्य वो बलराम आचार्य म्हणताना कितले रघुनाथ दास गोस्वामी खानी कितले इन्फ्लुएन्स केला म्हळ्यार आम्ही देखून अंदाज करीत. आणि हिरण्य मजुमदार आणि गोवर्धन मजुमदार अशी आशिल्ले की कसले एक वैष्णव उत्सव कसले एक फंक्शन तरी जाल्यार हांनीची पुरो स्पॉन्सर करचे आशिल्ले म्हळ्यार तांणी मस्त दानवीर दान करता आशिल्लींची पुरो वैष्णव जनाक वैष्णव उत्सवाक वैष्णव फेस्टिवल सेलिब्रेट करूक आणि पुरा
तांणी पुरो दान आनी सकट दिता अशें स्पॉन्सर्स आनी करता आशिल्ले. तसल तागेल आनम्मा तसल हांतू हो रघुनाथ गोस्वामी ओड जाता. अनेक रघुनाथ दास गोस्वामी का हरिदास ठाकुर एसोसिएशन मिळता. रघुनाथ दास गोस्वामी का बलराम आचार्य शिक्षा घालतात न्हय. तेन्ना हरिदास ठाकूर थंय चांदपूर म्हणले ग्रामाक येता. ते खंय हान बलराम आचार्यान आशिल्ले गांवा लागचीच गांव चांदपूर. तशी हाका रघुनाथ दास गोस्वामी का हरिदास ठाकुराक मेळचे, तागेले सेवा करचे, तागेले एसोसिएशन पुरा मेळटा. आनी हरिदास ठाकुराल उच्चिष्ट खावचे हे सकट मेळटा. तशी भक्ती रघुनाथ दास गोस्वामी सांद कोणाची मेळटा. पळय इतले सकट संपत्त वैभव असला री रघुनाथ दास तांचे आसक्ती ना आशिल्ली. सांद कोण आसक्ती ना. भक्ती वैराग्य हाजेंतू व्हड जाता रघुनाथ दास गोस्वामी. तांकां चैतन्य महाप्रभूक मेळका, चैतन्य महाप्रभूका पळोवका, चैतन्य महाप्रभू विशय आयकुका केन्नाय तेंची तबका. कोणी जो पुरी दखून आयल्या री तांगेले मुचे तुम्ही चैतन्य महाप्रभू पळयला वे, चैतन्य महाप्रभू कशें आसा अशी निमगुचे. रघुनाथ दास गोस्वामी तितले चैतन्य महाप्रभू भक्ती आसक्ती पुरा. एक पंथा कसं जाता चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेऊन येताना नित्यानंद प्रभू वृंदावन म्हणून सांगून ताका शांतीपुरा घेऊन येता. तेन्ना हो चलो रडता म्हाका चैतन्य महाप्रभू दर्शन करूका, चैतन्य महाप्रभू दर्शन करूका म्हणून सांगतना तागेले आन एकू पूत न्हय कसं तागेली इच्छी ना म्हणून जायना न्हू म्हणून पुरा जनाल ಒಟ್ಟು सकड मस्त जन सैनिक सेवक पुरा तांगेल ಒಟ್ಟು पटयता हे चल्लाक. पळयता दूर दखून चैतन्य महाप्रभू विग्रह ते रूप पळयलें तो बेहोश मूर्छ घेवन पडता. तसल अट्रॅक्टिव्ह तागेले रूप पळोवनूच मूर्छ जाता. मागीर तशी उरलय ना खाली पळोवन ताका चैतन्य महाप्रभू आनी भक्ती येता. मागीर आपास घर कडेन येता. आयल्यार हाका नित्य चैतन्य महाप्रभू तेची भक्ती तेची उलोवचे हेंचे आसता. तेन्ना अनेक म्हणटा चैतन्य महाप्रभू खनई नाटशाला वचून बृंदावन वतना आपास शांतीपुरा येता. शांतीपुरा येतना आपास होरडता म्हाका वचगा चैतन्य महाप्रभू मेळका मेळका म्हणटा. ना जाल्यार हांव मरता, म्हाका तागेलें दर्शन करपाचीची, ना जाल्यार म्हाका हांव मरता अशें म्हूण सांगतना आपास हांणी जना ಒಟ್ಟು सैनीक आनी सकट तांगेले ಒಟ್ಟು पेटयता. थंय चैतन्य महाप्रभू पांयारी पडता. पांयार पूण नमस्कार घालता. तेन्ना सांगता म्हाका केन्ना तूं आपूण घेता, म्हाका केन्ना तूं आपूण घेता म्हणून निमगिता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता मर्कट वैराग्य नाका. मर्कट वैराग्य म्हळ्यार मर्कट म्हळ्यार मांकड. मांकड भितरी ताका केन्नाय बायल मांकडा ಒಟ್ಟು संग करता म्हणून केन्नाय आश आसता. जे भायर देखून विरक्त म्हणके दिसता पुरो जाल्यार भितर देखून ताका आश आसता. सो तूं कशी आसका म्हळ्यार सांगता चैतन्य महाप्रभू तूं भितरी भक्ती आसका जाल्यार भायर देखून तूं विशय आसक्ती आसला म्हणके तूं एक्ट करका. तुका समय येतना तुम्ही गेल्या येता म्हणून सांगता. त्यात नंतर रघुनाथ दास गोस्वामी येता घर कडेन व्यारांत आनी व्यापारांत तागेले अन्नाल बिझनेसांत आनी इंट्रस्ट दाखयता. हांकां भारी खुशी जाता आमगेलो पुतू चेंज जावन आतां पुरो आमगेल्या कामांनी हेल्प करता म्हणून अशी भारी खुशी जाता. खुश जाता तेन्ना तागेले रघुनाथ दास गोस्वामी सांगता तान मदीं आपास धांवन वचचें पळयता. धांवन वचचें पळय आपास घेवन येता ताका जना पटोवन. तेन्ना सांगता गेला अम्मा पळय आतां ताका कसो जाल्यार आमी संकोली घाण बांदून घालका. खंयची संकोली? व्हारडी कोरका. व्हारडी केले एक स्त्री म्हळ्यार संकोली आनी ताका बांदून घालका म्हणून म्हणटा.
तशी ताका चंदी भारी चंदीचे लिहाणो वाडी करता के वाडी करताची वैभव सकड आस्ता सुख भोग पुरा जाल्यार हाका हांतू मन आसना अप्सर म्हण किच केली जाल्यार हे बंधन रघुनाथ दास गोस्वामीक मन बंधन करना हे भोगाचे बंधन ताका बंधन तागेल मन बंधन करना तशी रघुनाथ दास गोस्वामी हांव केदना चैतन्य महाप्रभू मेळचे केदना चैतन्य महाप्रभू केदना मेळचे म्हणून केदनाय चिंतन करता आसता तशीच नित्यानंद प्रभू पाणीहट्टीके येता पाणीहट्टी येता हांगेले सप्तग्राम गंगा नदीचे त्या सायड आसता आपा सांगता म्हाका वचका म्हणटना ताका राया म्हणजे जीवन रायू म्हण राया पूत म्हण सांगे ताका व्हडले लायक बोट गिटन सकड अरेंज करून तागेला पेटयता हांगा नित्यानंद प्रभू पाणीहट्टी ग्रामांत थंय एक चबुतरा म्हळ्यार एक प्लॅटफॉर्म एक अश्वत्था रुखा म्हणून बैसून आसता तागेल पुरो पार्शदा घेवन वो जगन्नाथ रघुनाथ दास गोस्वामी येवन पळयता दूर साकून पळयता आनी ताका दिसता कोटी सूर्याल तेज दिसता के नित्यानंद प्रभूले कोटी सूर्याल तेजस पळोवन ताका एक नमने आश्चर्य जाता के आश्चर्य जावन तो दंडवत प्रणाम करता दूर दाखून दंडवत प्रणाम करता तेन्ना जन पुरुष सांगताची पळय तो रघुनाथ दास गोस्वामी आयला म्हणून सांगताची गोवर्धन मजुमदार पुतू तो आयला म्हणून सांगता तेन्ना नित्यानंद प्रभू या म्हणून आपयतना कसं ने चोरा म्हण की तू कसं थंय राबता आसा हांग यो म्हणटा ताका चोर म्हणलें रघुनाथ दास गोस्वामी का कसले ऊण आसवे दुडवा ऊण की कसले सुखाक वैभवाक कसले भोगाक कसले ऊण आसवे चोर कसं लागतो तो चोर कसं चोरपण करच्याक तो आश करता चैतन्य महाप्रभूले प्रेम भक्ती त्या ताका चोरपण करच्याक आशी तशी तुका तू चोरू तुका हांव शिक्षा दिता दंड दिता म्हणून सांगता आनी नित्यानंद प्रभू तागेले चरण तागेले माथ्यार दवरता पळय देवाल चरण माथ्यार मेळचे ते टच मेळचे सकडांक मेळना आमी पळय देवाल पादुके स्वामाल पादुके सकड माथ्यार दवरून व्हरचे तुमी पळोवन आसा पुरो तशीच नित्यानंद प्रभू तागेले चरण रघुनाथ दास गोस्वामी माथ्यार दवरता आनी सांगता तुका हांव दंड कसो दिता म्हळ्यार आजी सक्कड हांगा कोण सक्कड आयलांक चिडा दही फेस्टिवल तू करका उत्सव करका आयला पुरो जन चिडा दही खावका म्हणून सांगता तेन्ना हाका भारी खुशी जाता कोणाक रघुनाथ दास गोस्वामीक भारी खुशी जाता सांगता कसं म्हळ्यार दही चिडा भक्षण करा हे मोरा गण शुनी आनंदित हैल रघुनाथ मन रघुनाथाल मन भारी खुश जात के आनी ताका जना काही ऊण आसवे दुडवा काही ऊण आसवे जना पेटयता पचाची पुरा दूध धंय साखर मिठाई केळे पुरा सकड हाडाची म्हणून पेटयता या हांगा उत्सव जाता म्हणले समाचार के पूरा गांवची लागी गांवचे जनाक पूरा जनाक कळटा जन ब्राह्मण पूरा जन पूरा धांवन येताची पळयता पळयता पूरा जन भोर वताची के आनी कितले 400 मात्तेचे आयदन हाडटा की इतूल एकतर के मात्ते मडके हाडटात की आनी तांत पूरा सकड फोव हुनाची दुधा घालता के दुधा घालून मागीर धंया बुडयतात के मागीर तांतू केळी घालता के
त्या केळ कसं म्हळ्यार चंपकला म्हळ्यार एका केळके ते पुरा बेंगाल तू उडीसा आनी सकड मेळटा चंपकला म्हळ्यार एक स्पेशल केळके ते घालता आनी ताका साखर घालता तूप घालता कर्पूर पच्ची कर्पूर आरती कपूर न्ही पच्ची कर्पूर पुरा सकड घालता नित्यानंद प्रभू ते गंगातून न्हावन दिव्य वस्त्र घालून येवन ते मंटपात बसतके आनी तागेल येद्राक 7 व्हडोड मातयेचे आयदनांतू दुदां तिंबयलेलो धंयां तिंबयलेलो पोव आनी पुरा सकल हाण दवरता ते पूरा नित्यानंद प्रभूल पार्षद व्हडोड भक्त पूरा नित्यानंद प्रभू लागीं सकड बैसून आसतात तशी या उत्सवा खबर आयकून पूरा जन विद्वांस ब्राह्मण पुरोहित पूरा सकड जन येतात नित्यानंद प्रभू सकडांक गौरव दिवन तांकां बसतारायत बैसाची म्हणतात कितल्या करू जायना तितले नमने जन भरतात तशी ते ह्या जातरी सकडांक दोनांनी हातांतू माते बुरकुळ दितात माते बुरकुळ दिवन एकांतू दुधा तिंबेल पोव आनी एकांतू धंया तिंबेल पोव सकडांक दितात अशी बोश्या समी जाग ना जाता पोक ते खावच्याक बोश्या जाग ना गंगा तीरारी म्हळ्यार दडारी बैसता दडारी समीत फुल जावन जन ते उदका राबून खाता कशी खाता गोतना 2 हातांतू धंया पोव घेवन कशी खाता तशी खाता तस तितलं नम सकड जन भरता 20 जन तांकां सकड वाडूक आनी सकड तयार जाता सकड ह्या सकडा वांटून जा तरी नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू ध्यान करता म्हळ्यार सांगता तू कृष्णराज कविराज गोस्वामी सांगता केदनाय चैतन्य महाप्रभू सदा काल अनुनित्य आसता खंय म्हळ्यार एक सची मातेले किचनांत सची मात खंय रांदप करता थंय केदनाय चैतन्य महाप्रभू आसता खंय नित्यानंद प्रभू नर्तन करता थंय केदनाय चैतन्य महाप्रभू आसता खंय राघव भवन आसा तागेल घरा केदनाय चैतन्य महाप्रभू येता ताण भोग दवरले स्वतः चैतन्य महाप्रभू येवन खाता नित्यानंद प्रभू नर्तन केलं स्वतःची चैतन्य महाप्रभू नर्तन करता इवन सची माता रांदप केल्यार स्वतःची चैतन्य महाप्रभू येवन जेवता आनीक श्रीवास आंगणांतू कीर्तन नर्तन जाल्यार थंय सदा काल चैतन्य महाप्रभू नर्तन कीर्तन करूक आसता हे 4 जगार अनुनित्य काल चैतन्य महाप्रभू आसता तशी हांगा पाणी हट्टींतू भक्त राघव तागेले भवन लग्गी आशिल्ले राघवाला तुम्ही ऐकून आशा पुरो कोणी राघवाला कसले गोतस की तुमका कोणाके चैतन्य चरितामृत वाज्जिला गोतस की ना राघव म्हळेले तागेली बहिणी दमयंती म्हणून आसता ती दमयंती तांणी हांग दोकून नवद्वीपा दोकून पुरी येवचे चातुर्मासा वेळार तेदनके ते राघव थैली म्हळ्यार घुणी चिल्लांतू इतले रांदप कोण हाडचे ते दमयंतीन आनी हे राघवान 1 वर्स चैतन्य महाप्रभू खावचे जातके वायट जायना तसल राघवाल थैली म्हळेले एक फेमस कसकसल ती रांदप कोण हाडता म्हळेले गोतना तसल म्हणे ते वायट जायना तसल ते राघव तसल म्हणे फेमस अनेक राघव एक फेमस कसं म्हळ्यार एक पंता नित्यानंद प्रभू ते पाणी हाटीन तू सांगता म्हाका कसं फूल ते अरे उडगासेना ते चेंडूची एक पोरंबळो आसता त्या फुला माळ जाय म्हणून सांगता तेन्ना राघव सांगता अरे ते सीजन नाही आता मेळना म्हणटा तू वच तुगेल गार्डना वचून ते फुलाचे मेळटा पड तुका म्हणटा तेन्ना
नॉन सीझन ಅಂತೂ ते लिंबिया झाडाक ते फुलं असता चेंडूशी फुलं ते म्हाका हुडगासर नाव येना तेन्ना ताजी माळ कोनू राघव नित्यानंद प्रभू हांडिता म्हळ्यार तस्सल नमनेचे नित्यानंद प्रभुले लीला राघव ಒಟ್ಟು जाल्लेले असता नॉन सीझन ಅಂತೂ ते फुलं येता तसल नमनेचे राघव आणि नित्यानंद प्रभू तशी राघव येता ताकाय पुरा दही चिवडा दिताची ताकाय 2 आयदन दिताची बैस म्हणता तेन्ना तो राघव सांगता हांव ते घरकडे तुप्पान सकड रांदप कोर न्हू तुगेले विग्रह एद्राक हांव दवरला तू येयी न्ही म्हण म्हणता पळय हांगा हांव ग्वाल ಬಾಲಕ್ ನವೆ ಹಂಗ ಸಕ್ಕಡ್ ಗೋಪಾಲಕ ಒಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುನು ಏ ನೈಂಚಿ ತೀರಾರಿ ಏ ರೇವೆ ವೈರಿ ಬೇಯಿಸುನ್ खावचे आनंद आनंद खंय मेळटा हे म्हाका भारी प्रीती हांगा बैसून जेवचे खावचे म्हाका बृंदावना उडगास येता म्हूण सांगता बृंदावना तशी न्हू तांणी रानार गेले तेन्ना सकड बैसून सुतुमुतू ग्वाल बालक पुरा बैसून तांणी खावचे आशिल्ले बुत्ती तशीची हांगा हे पाणी हट्टीन तू नित्यानंद प्रभूक उडगास येता ओ हांगा बृंदावना म्हणके दिसता तशीची तेन्ना नित्यानंद प्रभू ध्यान करता चैतन्य महाप्रभूले ध्यान करताना चैतन्य महाप्रभू स्वतः येता चैतन्य महाप्रभू येवन पुरा भक्त कशी दही चुडा खाताची ते सकड पळयता तेन्ना नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू तोंडा घालताना जन पूर जनाक दिसतना कोण शुद्ध भक्त पार्षद पळय तांकां मात्र दिसता अशी वाऱ्याक अशी तोंडा घालप म्हणके दिसता चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू तोंडा घालता अशी ह्या आनंद भक्तांक भारी खुशी दिसता पण चैतन्य महाप्रभून नित्यानंद प्रभू खावचे नित्यानंद प्रभून चैतन्य महाप्रभू खावचे हे दृश्य पुराक भक्तांक भारी अंजल सगळ्यांक हे दिसना तशी तसल तांगेले प्रीती नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभूले हे पळोवन भारी खुशी जाता सक्कड पार्षदाक असल लीला पळोवन महाप्रभू आयला देखी निताय उठिला तारलय सबार चीडा देखी ते लामिला तशी एक घासू आणि खावयताची महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू भारी संतोषार आनंदारी ते खाता असतात के या हानी हस्ताची खाता अशे पळोवन कितली जनाक दर्शन जायना कोण भाग्यशाली की तांकां मात हे दर्शन जाता या महाप्रभू हे प्रसाद घेतन के कितली जनाक भावावेश जावन तांणी मूर्छे पडता के हे पळोवन बी सकड हरी 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 म्हणून सांगून थंय प्रसाद सकड जन खातात के हरी 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 म्हणून आणि ते उलू उलू शब्द करता पळय ते कोण पुरा जन खातात के सगळे ब्रह्मांड हरी हरी ध्वनीन भरून गेला के ब्रह्मांड पुरा साकड हरी 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 म्हणून पुरा शब्द भरला के हे कसल उडगास येता यमुना तीरारी गोपालकन खावचे उडगास येता ह्या मागीर हे सकड आयकता कितले जन व्यापारी पुरा सकड पोऊ धंय केळे पुरा सकड विचार येतात के रघुनाथ दास गोस्वामी तेवे पुरा घेत के आणि जन येताची आणि अपास दह्या पोव दुधा पोव पुरा सकड करताची सकडाक वांटिता के त्या नमने फेस्टिवल हे जाता मागीर नित्यानंद प्रभू का चंदन लायता के चंदन लावन फुला माळ घालता के तांबूल दिता के पुरा सकड हानी पुरा पार्षद आणि सकड तशी नित्यानंद प्रभूले सेवा करताची तेन्ना राघवन सांगिल्लें हांव रांदप केला
तुम्ही येणीची तर हांव मी रात्री येताची म्हणून नित्यानंद प्रभू सांगता. तशी नित्यानंद प्रभू हांग दही चुडावपास दनपार तरी रात्री ते राघवाल घरकड वता. राघवाल घरकड वचून थंय कीर्तन जतके नर्तन जतके कीर्तन नर्तन जतना ते महाप्रभू नित्यानंद प्रभून नांच पळून भारी संतोष जतके. काही नित्यानंद प्रभू नर्तन करतात थंय चैतन्य महाप्रभू खंडित उपस्थित असतात. तशी चैतन्य महाप्रभू भारी आनंद जतके नित्यानंद प्रभूले नृत्य पळून मागीर महाप्रसाद पुरा जनाक दितात के. नित्यानंद प्रभूले उच्चिष्ट रागव हाणू रघुनाथ दास गोस्वामी दिता. तू हे भवबंधना दखून भायर येवका म्हणून आश करतास न्हय, तुका खंडित हे प्रसाद घे. भवबंधना दखून तुका खंडित बिडगड मेळटा. हे तुगेले संसार बंधना दखून बिडगड मेळटा म्हणून राघव सांगता. तेन्ना भारी भारी खुश जाता रघुनाथ दास गोस्वामीक. मागीर नेक्स्ट डे आपास नित्यानंद प्रभू मेळू वता रघुनाथ दास स्वामी. तागेले पय्यार पडता सांगता हा मस्त अयोग्य, हा मस्त अधम, म्हाका चैतन्य महाप्रभू करुण तुगेल करून मेळ्ळे शिवाय म्हाका मेळना म्हणून सांगता. तू दय केल्यार मात्र म्हाका चैतन्य महाप्रभूले चरण कमल सेवे मेळटा, म्हाका नाजल मेळना म्हणून सांगता. पळयाची नित्यानंद प्रभू गुरु. आता हांवें फर्स्ट ते लोचनदास ठाकूर कसं सांगता नित्यानंद प्रभू कोण सेव करण्याची त्यांनी बदज पळय त्यांनी आत्महत्या केला म्हणून सांगता. नित्यानंद प्रभू अशी कृष्ण प्रेम दित की ताजे प्रवाह सकळ घराघरा होळता आसता म्हणून सांगता लोचनदास ठाकूर. तसं नित्यानंद प्रभू चरणार पळोवन सांगता म्हाका तू चैतन्य महाप्रभूले चरण सेवा म्हाका दिवो का तू म्हणून मागता. तेन्ना नित्यानंद प्रभू मेळटा. ताका काल आयला तुका मेळटा म्हणून सांगता. आनी फ्युचर सांगता कसं म्हळ्यार तू फाल्यां कसं म्हळ्यार तू एक षडगोस्वामीची एकलो जाता आनी तुका कोण स्वरूप दामोदर तागेले तुका ट्रेनिंग मेळटा. स्वरूप दामोदर ಒಟ್ಟು चैतन्य महाप्रभू तुका स्वरूप दामोदर तुका ಒಟ್ಟು तुका पेटयता. तो पूर सक ट्रेनिंग दिता. सो तू कांय बेजार करू नका. ताजे टायम येतना तू खंडीत चैतन्य महाप्रभूला वता म्हणून सांगता. आनी तुका हाजे आमकां कसली एक लेसन मेळटा म्हळ्यार गुरुल कृप नाशी आमकां भगवंता लागीं दर्शन भगवंताला वच्चा जायना. आमी भक्ती केली सुद्दां आमकां देवा पळोवका, आम देवा पळोवका म्हणून प्रभुपादाला कितले निमित्त आशिल्ले जाल्यार देवा पळोवका जाल्यार आमगेले फस्ट आमगेले चेतन शुद्ध जावका, आमगेले अनर्थ शुद्ध जावका, गुरुल कृप मेळका. गुरुल कृप मेळका जाल्यार गुरून सांगिल्लें म्हणके आमी चलका. तस जाल्यार मात आमकां देवाल दर्शन जाता, देवाल कृपा मेळटा म्हणून ह्या हाजे रघुनाथ दास गोस्वामीले जिवनान आमकां अर्थ जाता. आनी रघुनाथ दास गोस्वामी कितली एक ओबिडियंट आशिल्लो म्हळ्यार ताणें केन्नाय अन्नामा लागीं एगेन्स्ट लढाई करून तो बिणी वच्चे न्ही. ताणें रिक्वेस्ट कोण चमकलेलो. आमी केन्नाय फोर्सिबली कोणाक चेंज करूं जायना. आमी विनयपूर्वक जावन जी आमगेले बिहेवियरान आमगेले तेद मात आमी दुसऱ्यांक चेंज करूं येता म्हळ्यार रघुनाथ दास गोस्वामीले हाजेन आमकां कळटा. मागीर रघुनाथ दास गोस्वामी कशी हांत दुखून वता म्हळ्यार आणखी तागेले काणी आसा तातूंत बलरामाचार्यानी हेल्प करता. मागीर रघुनाथ दास गोस्वामी चमकून पुरी वचून पावता. हे सगळे मागीर पुरी वचून पावतरी रघुनाथ दास गोस्वामीन कितली उडयलेलें शीत धुवन खाल्लेलें आसा. उडयलेलें शीत कसले एक रायाल पूत तो इतली डावन टू अर्थ जाता म्हळ्यार इतली जाता ते उडयलेलें शीत जगन्नाथाल उडयलेलें शीत खातके चैतन्य महाप्रभू भारी खुश जाता. रघुनाथ दास गोस्वामी मात्र
चैतन्य महाप्रभू ಒಟ್ಟು अंत्यलीला आणि सकट रघुनाथ दास गोस्वामी पळयलेलं विंगडा कोणाक हे पळोवचे अवकाश मेळ्ळी कविराज कृष्ण चैतन्य चरितामृत बरयले कविराज कृष्णदास गोस्वामी का सांगिलेची रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सांगन जाल्यारी आमकां आज इतलें डिटेल जावन चैतन्य महाप्रभू लीला मेळना आशिल्लें फर्स्ट आदि लीला आणि मुरारी गुप्ताल कडच्यान तो बरयता चैतन्य चरितामृतांत आदि लीला मध्य लीला आणि अंत्य लीला का पूरा साक्षी रघुनाथ दास गोस्वामी सांगिल्ली मित आज आमकां पूरा डिटेल जावन चैतन्य महाप्रभू कशी अंत्य लीला जाल्ली कशी तो गंभीरांतू कशी लास्ट कृष्णा खातीर कितले नमूने विरह घेवन ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಗೆ धाडयत ते पुरो सकट आमकां रघुनाथ गोस्वामी निमित्ताची आमकां कळटा रघुनाथ दास गोस्वामी लास्ट चैतन्य महाप्रभून धामा वतरी मस्त बेजार जाता यो हांव आनी चैतन्य महाप्रभू ना जाल्यार कशी वांचे म्हणून लेखून वृंदावन वता वृंदावन लेखता हांव ते गोवर्धन ह्या उडकी मारून मरता म्हणून लेखता तेन्ना थंय रूप आनी सनातन गोस्वामी वटी मेळतना सांगताची तुगे ल्हानकी आसा तुगेले तूं पळयलेले तांगे लीला पुरा जना सांगता म्हणून सांगता तशीची ती कविराज गोस्वामी हे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत बरयता मागीर हांगा राधा कुंडा लागीं रघुनाथ दास गोस्वामी केन्ना थंयची जप तागेले तप थंय करता आसता इतले की एक दिवस मस्त वत आसतना राधा राणी खुद्द तिगेल सेरग रघुनाथ गोस्वामी वेरी अशी सेरग घालून राबता मात्यारी पळयाची कितले नमूने भक्ताल खातीर स्वताची राधा राणी येता मागीर ताका कुटीर बांदताची तशी रघुनाथ दास गोस्वामी एंड थंयचे राधा कुंडांतू जाल्ला म्हणून सांगताची तसं रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभूले कृपेन चैतन्य महाप्रभूले कृप मेळटा सो आम्ही नित्यानंद प्रभू गुरु आदि गुरु तागेल कृप मेळच्या गेले प्रार्थना करूया आणि आमकांय चैतन्य महाप्रभूले करून मेळ्ळो कृष्ण प्रेम मेळ्ळो म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय नित्यानंद प्रभु की जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जय हरे कृष्ण।